काणी आंगालाप बरयणार कॅथरीन रॉड्रिगस सादरपण प्रिया नोरोन्ना. भरलेलें साल दादल्यांपरा चड स्त्रियो तांची बोगनां उमाळे आक्लास आनी बेजाराय उतरां आनी दुखी संगी वांटून घेतना थोडी आपणा संगती भितरल्या भितर संतोश पावतना थोडी बरें जालें म्हूण चिंतली. कोण कितें सांगता उलयता म्हणें आयकून समजूंक थोडो वेळ लागलो. सगळ्यांकी एका तरेचो उद्वेग आनी भितरलें दूख हेरांकी सांगाचें म्हणली वोड. तुज्या धुवेक कितलें मेळ्ळें? 98%. तुज्या पुताक सांगूंक कितें आसा? 97.9% इल्लेशे चड प्रयत्न केल्यार खंडीत 99% येते आसले. मागीर हें नासतना त्या विल्फीची धूपड 99.03% येताना हांकां कितें? तूं कितेंय सांग क्लारा, आमच्या भुरग्यांकी केल्लें चड जाता. राष्ट्रीय पावंड्यार नांव आपणायलेलें इस्कॉल, बऱ्यांतल्यो बऱ्यो टिचरी, वयल्यांनी हजारांनी फारीक केल्लीं ट्युशनां, इतलें दिवन शिकोवंक जायना म्हळ्यार कितें सांगचें? न्हय, त्या अनपड कुटुंबांतल्या सरकारी इस्कॉलांत शिकलेल्या चेडवां प्रास उणे मार्क काडल्यारी म्हज्या पुताक पडूनच वचोंक ना. हो गद्दा भितरल्या फ्रिज्जांत बापायन हाडलेलीं चॉकलेटां दिवन उल्हासितना म्हज्या आंगाक जिरगी मिरसांगेच्या आळ्यान नाणयल्या तशें हुलोपय उठलो. आमच्या भुरग्यांकी ती चिलपट इश्टांच जाय. तें जाल्यार सारकें. हांवें विचारचें कित्याक रे अशें करताय म्हणटना हो पिलकटो सांगताक जाणाय, मम्मा मेलिशा म्हज्याकी बुदवंत, तें म्हजें बेस्ट फ्रेंड. मम्मा तांगेर लायट नात, त्या रस्त्या बगल्याच्या दिव्याच्या उजवाडान बसून शिकतले. इस्कॉल जाल्लेंच ताच्या मम्मी सांगता दुसऱ्यांगेर काम करता. पाप न्हय गे. तुजो पूत तशें सांगता गे. क्लारा जागृत कर. आतांची पिळगी त्यांतच साथ घालता. न्हय ताणें तशें सांगतना तूं तोंड दांपून बसलें गे. करचें कितें? पयलींच म्हजी तकली फिरवल्ली. येतून हात बोट लायनांतल्या हांवें 2 दिवनच सोडलें. बरें केलें. लज ना आतांच्या भुरग्यांक. म्हजें धूव आनी एक चॅप्टर. तें कितें चिंता गी, कितें करता गी, ताचो संवसार कितें म्हणून कळना. हें कळीत आसा गी तुमकां? वयर कितें गे जंबर चलता खंय. म्हजें धूव इस्कॉलांत फर्स्ट येतलें. ह्या पावटी तें 3ऱ्या स्थानार आसचें फर्स्ट आयलां म्हणटा. अशी खबर तांकां वयलो व्हडलो हात आसा खंय. देखून उलटें पडलें. म्हजें बाळ रडोन रडोन तकलें. आमी दोगांय रडतना इस्कॉलांच्या टिचरय रडलीं. हें ताका 600 आनंद मार्क मू? तशें न्हय, शल्माची कळती हाल्ली. तुमी परत रिकरेक्शन घाल्ल्यांत 8 मार्क्स उणे आयले जायजे. वय गी ती खबर? ती स्त्री रडलीच. तर दुबाव कित्याक शिरंगुडी आसास. जमलेलीं आपापलीं बोगनां विळाप पोटा जाल भायर घालतना 2 दोळे तांचो पारोत करतले, 2 कान चतूर जावन आयकतले. पूण ती कितेंच नेना म्हणल्या परी आपणा सक्ती हातांची ताळटां पळोवन तांतुवांचे विविध रितीचे आकार विकार पळोवन वंटा मदें दांताक साबोवन धरतात. तिच्या तोंडार निराशेचो हांसो उदेतना सभा सुरू जाली. गुजूगुजू आवाज आयलो. येदोळपर्यंत जम्यामध्ये एकली जावन आसलेली ती स्त्री ना उलो करतना उठून मांचयेर आसलेली बसका सोबयतना तिच्या बोवारी बसून विचार विनिमय करतली एकसरे चुप्प जाली. कार्य म्हणून हाडलेलो मनीस गंभीरतल्यान सभा उद्देशून, सर भुरग्यांच्या आवय बापायक, कुटुंबादारांक तुमकां थोडी सळीत माहिती दिवंक तुमचे हुजीर मानेस्तीन सारा डिसोजा आयती आसा. सर्वांच्या नांवी तिका बरो स्वागत मागता. मुखलें कार्य ती सोलोवन व्हरतली. सगल्यांची दिश्ट साराचेर वेतना ती मायका मुखार उबी जाली. तिसो तसो भीत हांसो सालांत आसलेल्यांक मना पिसवूंक लागलो. मोगाचें न्हू, हांव कितें उलोवं, कितें सांगूं? सांगची सकत वा सांगचे हक्क म्हाका आसा गी.
वाट दाखोवची तितली जाणवायची भंडार गे हांव. न्हय म्हळें आडूक सत हांव जाणा. पूण थोडी घडिता ती आयल्यावर जाल्ली. भुरग्यां आनी व्हडा मदें बांदून हाडलेलो दोरो आमी आमीच प्रायेन व्हडून बुदवंत म्हणून भुरग्यां आनी आमचे मदें खणलेलें खंदक, आलतडी आनी पलतडी रावन खेळचे कन्ना मुच्चेले खेळ, हें सांगूंक हांव अपेक्षिता. तुमकां सोंपें म्हूण दिसल्यार मानून घेया. उतरांची कांतोनी दुखल्यार बक्षिया. तें एक ग्रेस नावार्दीक गण्याचे आनी मनाचे जोडे, रुपस आनी झिटा. तांच्या कुटुंबाचे किरीट अनन्या आनी अनुषा, दोगांय बुदवंत आनी हुशार. हेरांकांगी तांचेर मेतरपण आनी जीक. आवय बापायक भुरग्यां विशांत सपनां रावले राबांचेंच काम. आवयक म्हज्या भुरग्यां प्रास हेरांनी मुखार येनाये पयलेंच तांकां सामानात कर नासाची म्हळी पिशी आशा. पूण बापय रुपासाक मळ बारूब नक्तिरां काडची नाकात, पूण समाजेंत बरी नागरिकां जावन जियेल्यार पळो म्हळी आशा. देखून झिटा आपल्या भुरग्यांक सादारण भुरग्यां संगे मेळोवंक खेळोवंक सोडिनातली. ती आमच्या बराबर न्ही म्हणून वाद खाना जेवणांत नेसनांत आनी साळीन तांच्या भुरग्यां मदीं स्वार्थाची आनी हंकाराची बगनां बरोवन आंगालापाच्या तेलान माकोवन भुरग्यांच्या मतींत आमच्या वर्तिनांत म्हळें बी वमतली. आजकाल बळ असलेल्यांचे बळके, उदक आशिल्ल्यांचे कळके म्हळें परी दुडवाच्या आनी अधिकाराच्या बळांत इस्कोलांत इगर्जेंत खेळा मैदानार मुळावे हांतार घालणे येवजन फलादीक जालें. हाचो परिणाम भुरग्यांच्या मतींत आमच्या वर्तिनांत म्हळें सूख सिंताप जिवाळ्ळे. दीस दवले गांवां भितर घरा भितर मेळिल्ल्या जैताक सावाला घालची वेळ घडी आयती जाली. पिवसीचें दार उक्तें जालें. कुवाळो कुसुल्लो कळना, उलयनातलो पाड जाल्लो दिसना. इल्लोसो वास मेळिल्लो रुपास बायलेक समजोवंक प्रयत्न करून सलवतना घरांतले समाधाना खातीर मोनो जालो. धा उलयल्यार एक उलोवचें. कोणाय कितें तकली उलोवंक पळयनातले अनन्या ताका कळीत नासतना सवयेचें गुलाम जावन आपलें सोबीत जिवन पिड्ड्यार करून घेतलेली खबर घराना. रुपास पोसभर जोडतलो, हान्न बायलेच्या हातान दितलो. ती उक्त्या काबडान घालतली. लेख ना, हिसाब ना, कोण काडटा कोण ओडटा हाची खबर व्हडांकी पडोवन वचोंक ना. अनन्याक वाट सलीस जाली. सुलाबायन धरणीक पडलेलें पाताळाच्या कणकांत शेवटालें. अनन्याक धाकटेरगी शिकयता. उंचिल्ल्या शिकपाक अमेरिका ना तर ऑस्ट्रेलियाक धाडटा अशें झिटा सपनांत केली सोडन खातें आशिल्लें. सालीचें ताळें भरलेलें. पूण दुवेचें शिकाप खंय पावलां? खंयच्या कुशीन गेलां? कितें शिकता? कॉलेजीक वेता या ना तें पडोवनच वचोंक ना. केवल दुवेक स्टेटस धाडटा म्हळें मात आयकतलें. थोडी हांसतली, थोडी तामाशो दाखतली. खबर कळीत नासली सांगूंक भियेतली. रिजाल्ट लायले. आतां गडगडो जगलें. शिरंदरीचो वारें पावस वतलो. भिरांकूळ वादळ उठलें. भुंय कंपली. SLC परीक्षेन 95% काडलेलें अनन्या आतां 4 विशयांनी अनुत्तीर्ण जालें. गेल्लें दूं येवंक ना. सोदतना संवसाराची खबर नासतना नाकारी आमाली पंगडा मदें पडोवन लोळटलें. दुसऱ्याच संवसारांत आसचे दुवेक पळोवन झिटा मतीहीन जालें. आवय बोबाटली. बापय रडलो. खबर काडतना आडी हाडली. ह्या पिडेंतले भायर येवंक मेट काडलें. पूण तवळ गुन्यांवकार जाल्लो बिरमो तिचें वजें दुवेक वचून मेळटना भिरांकूळ सत तांकां बोटां जोगतलें. एकल्याचें अशें जालें. दुसरे दुवेचें PUC रिजल्ट देखतना परत निराशा. केदाळे क्लाशींत पयलें स्थान आपणायतलें. थोड्या अंक्यांनी फाटी पडलेलें. 625 600 ಹತ್ತು उणें जालें. ताचे बद्द वैरीक 625 618 मेळिल्ले. रिजल्ट पळयले. एकच एक शब्द उलोवंक ना. व्हड आवाजान ताच्या कुडाचें दार बंद जालें. वेळ उतरलो.
भायर येना आपयल्ले आवाज केलो. जाग मागना. जनेलाचें हरशें फुटोवन पळयतना वयल्या फॅनाक उमकाळटलें. सुवी पडल्यारी आवाज जाय तसली शांतता. आयकलेली उस्वासुडुंकी विसराली. ती स्त्री गळगळीत रडली. तिच्या दोळ्यांनी दुखांची जरा उमाळटली. खुणेंगी उदाक दिलें. तिने आपले तोंड पुसलें. तिच्या तोंडार निराशेचो हांसो बलात्कारान हाडलो. माफ करा, परत उलोवंक आयती जाली. हांव तुमचे मदें बसोवन आशिल्ली. तुमची बगनां, तुमची आशा, तुमचें उलोवणें हांवें आयकलें. ते कुटाम तसलीच रावल्यारा बांदून आशिल्लें. अशेंच सपनयतलीं. भुरग्यांक व्हड करतना असलीच सूख आमी करता. हें खंय व्हरून पायता म्हणटना वेळ उतराता. देखून पयलींच आमी चतूर जायजे. पयलीं आमी आमच्या भुरग्यांक हेर कितें दिवचे आदीं तांकां जियोंक शिकयजे. जिणयेचें महत्व कळीत करिजे. बरें चिंताप दिवन तांकां आशावादी करिजे. स्वार्थाच्या अंगलापान न्हाणोवन मनशापणाची मावल्या विसरोंक सोडिनाय. सोडदोडीच्या मोवांत कावन जिविताचें सुंकान दिजे. गुड्या गुडो आड आसा म्हळ्यार शिकया. ताणें काडलेली वावटींत जैताची निसान सरतना आदार दिवया. पडल्यार उठोवया. सोलवोंक शिकवया. सोलवणे उपरांत मेळच्या जैताचें महत्व सांगया. तांकां पाठिंबो दिवन बऱ्या आनी उंचल्या चिंतपांत तांकां दृढ करया. सोलवणी आनी जैत एकच नाण्याची दोन कुशी. सोलवतना पळोवन वेचचें न्हय. जैत आपणायतना अहंकारान फुलचें न्हय. भुरगीं देवान दिल्लीं देणी. तांकां जिविताच्या बऱ्या मावळ्यांनी रुतां करया. आमी आमच्या भुरग्यांक विसरलेलें दिता. गरज वा नाका म्हणलें चिंतिना. सगळ्या तरबेतेक शिकपाक घालता आनी वत्तड करता. अर्दे कुरेन शिकलेलीं ती वाट चुकतात. आडंबर जाय तो दिता पूण जियोंक शिकयना. तांकां निर्धार घेवंक दिना. आमकां जाय तें करूंक शकता. तीं चलवतात. आमी जियोन मरता. सवाल एक आयलें. ही काणी वा जिणी? काणी जाली तर ही जिविताची मजवनांतली निशाणी. जड करूंक जायनातली तीर काटी म्हजी जिणी. देव बरें करूं.